फोंड्या दवळी वाठारांतले 7 बेकायदेशीर बंगार अड्ड्यांचेर कवळे पंचायतीन बेरेस्तारा बुलडोजर चलयलो। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण पंचायतीन ही कारवाय केली। कांय दिसा फाटीं हे बेकायदेशीर बंगार अड्डे काडून उडोवपा विशीं कोर्टान आदेश काडिल्लो। गोंयांत सध्या बेकायदेशीर बंगार अड्डे आनी बांदकामाचें प्रमाण वाडत आसा। अशेंच दवळी फोंड्या वाठारांतले बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड आनी बांदकाम पंचायतीन मोडून उडयले। वट्ट 10 बेकायदेशीर बांदकाम आशिल्ले, तातूंतली 7 मातये भरवण केली। खूब वर्सां पयलींच्यान हो विशय ग्रामसभेन गाजतालो। लोकांक ह्या स्क्रॅप यार्डा खातीर त्रास जाताले, देखून लोकांच्या हिता खातीर पंचायतीन हे पावल उखल्लां, अशें कवळे पंचायतीची सरपंच मनुजा नाईक हिणें सांगलें। इंस्टाग्रामाचेर मोहम्मद पैगंबरा आड वादग्रस्त पोस्ट करप्यांक सोदून काडून सायबर क्रायम पुलिशेन यश आयला। ह्या प्रकरणात एका 27 वर्साच्या तरणाट्याक ताब्यात घेवन ताका फुडले कारवाये खातीर फोंडे पुलिशेच्या सुवादीन केला। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हो तरणाटो खंय गोंयचोच। तो बेरोजगार आसून ताची मानसीक स्थिती सामकी ना। ताचेर खंय उपचार सुरू आशिल्ल्याचे सायबर क्रायमाचो पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान सांगले। फाटल्या 4 दिसांपासून सायबर क्रायमाचे निरीक्षक विकास देईकर आनी ताचे पथक ह्या प्रकरणाची मोबायल कंपन्यांकडल्यान म्हायती घेताले। हे विशीं म्हायती मेळटकीर ताणें दुबाविताक ताब्यात घेतलो। इंस्टाग्रामाचेर केल्ल्या वादग्रस्त पोस्टाची ताणें कबुली दिल्या। ह्या प्रकरणाची चवकशी मुळाव्या पावण्यार आसून फुडले चवकशे खातीर ताचे आड कागाळ आशिल्ल्या पुलिसां कडेन ताका दितले, अशें अक्षत कौशलान सांगलें। सांग्यार भलायकी केंद्रांत लायटीची सोय करपाक फाटले 2 म्हयने जनरेटर ना। लायट नाशिल्ल्यान दुयेंत्यांक तपासपाक त्रास जातात। रातच्या वेळार जळारा दुयेंतींक न्हिदपाक दिनात। ह्या संदर्भात भौशीक खात्याक कळीत लेगीत केले, पूण फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन कांयच बदल जायना, अशा आरजीचो सांगेचो अध्यक्ष गिल्बर्ट फर्नांडीस हाणें सांगलें। पालक शिक्षक संघटना तशेंच थळाव्यांचो विरोध आसतनाय सरकारान ज्या सुमार 27 सरकारी प्राथमीक शाळा आनी विद्यालयांची नांवां बदलल्यात, त्या शाळांक पयलींचीच नांवां कायम दवरपा संदर्भांतलो विचार सरकारी पावण्यार परतून सुरू जाला। नांवां बदलिल्ल्या शाळांक अजूनय पालक शिक्षक संघटना तशेंच थळाव्यांकडल्यान विरोध आशिल्ली निवेदनां शिक्षण खात्या कडेन आयिल्ल्यानूच सरकार हो निर्णय घेवपाच्या विचारांत आशिल्ल्याची म्हायती शिक्षण खात्यांतल्या सुत्रांनी दिली। गोंय मुक्ती खातीर प्राणांची आहुती दिल्ले हुतात्मा तशेंच स्वातंत्र्य सैनिकांची याद सदांच उरची हे खातीर सरकारान तांची नांवां सरकारी शाळांक दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो। ज्या कुटुंबांनी शाळां खातीर स्वताच्यो जमनी दिल्ल्यो, त्या कुटुंबांनी स्वातंत्र्य सैनीक तशेंच हुतात्म्यांच्या नांवांक आक्षेप घेवन ह्या शाळांक सध्या आसा तीच नांवां कायम दवरची, अशी सुचोवणी पालक शिक्षक संघटनांनी शिक्षण खात्याक केल्ल्यो। ताका लागूनच सरकारान संबंदीत शाळांची पयलींचीच नांवां कायम दवरपाचो विचार सुरू केला। राज्य बायला आयोगाच्या अध्यक्षपदार रंजिता पै हांची नेमणूक जावन 6 म्हयने पुराय जाले, तरी आयोगाचे हेर वांगड्यांची नेमणूक जावंक नाशिल्ली। बेरेस्तारा सरकारान आयोगाचेर 7 वांगड्यांची नेमणूक केल्या, तातूंत शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो हांचोय आस्पाव केला। बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे संचालक संगीता परब हाणें विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या। आयोगाचेर आमदार डिलायला लोबो हांचे सयत दामोदर कॉलेज मडगांवच्या डॉक्टर प्रिता मल्ल्या, पणजे देंपे कॉलेजीच्यो प्राध्यापक डॉक्टर वृंदा बोरकार, केपे जनजागृताय आपसेवी संस्थेची अरुणा धुरी, डॉक्टर ज्योती सावंत, केतकी परब गडेकार आनी ॲडव्होकेट सिद्धी पारोडकार हांची नेमणूक केल्या। फुडल्या 3 वर्सां खातीर ह्या वांगड्यांची नेमणूक केल्या, अशें संगीता परब हाणें अधिसुचोवणेंत नमूद केलां। मडगांव एसटीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केटांत सकाळच्या 10 वरां उपरांतूय नुस्तें विकपाक बसपी नुस्तेकारांचेर एसटीपीडीए आनी पालिकेन पुलीस प्रोटेक्शनांत कारवाय केली।
होलसेल मार्केटान सकाळी 10 वरां मेरेनूच नुस्तें विकपाक मेळटा. हालींच पालिका आनी SGPDAचेर कोर्टानूय बडी मारिल्ली. जर फुडल्या कांय दिसां भितर सरकारान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आवश्यक वैजकी साधन सुविधा जाग्यार घाल्यो ना जाल्यार कोर्टान वचपाची विजय सरदेसायची शिटकावणी. कांय दिसां पयलीं विजयान ह्याच विशया वेल्यान दक्षिणेंतल्या सगळ्या आमदारांक घेवन आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ली. सद्याक सरकाराचेर कोणाचोच विश्वास ना, सगळे विशय कोर्टान वचूनच सुटावे करचे पडटात म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा. विधानसभेन सोनसोड्याचो प्रश्न, SGPDAच्या होलसेल नुस्तें मार्केटाचो प्रश्न हे आनी अशे हेर प्रश्न मांडले ताचो कांयच उपेग जाल्लो ना म्हूण विजयाचो दावो. कोटी खांडेपार वाठारांत उक्ताडार कोयर उडोवपाच्या प्रकारांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पंचायतीन 26 कॅमेरा बसयल्ले. तातूंतले 2 कॅमेरा चोरयेक गेल्यात. एका कॅमेराची तोडफोड केल्या अशी माहिती कुट्टी खांडेपार पंचायतीची सरपंच संजना नायकान कोयर नियंत्रणांत हाडपा खातीर 26 सुवातींचेर CCTV कॅमेरा बसयल्ले. मात तातूंतले 2 कॅमेराज अनवळखी मनशा कडल्यान चोरयेक गेला. तशेंच एका कॅमेराची मोडतोड केला अशी माहिती कुट्टी खांडेपारच्यो सरपंच संजना नायक हिणें दिली. मजगतीं कोयर उडयतल्यांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर बसयल्ले कॅमेरांची क्लियरिटी खूब कमी आसा. ते खातीर ते कॅमेरा बदलचे ह्या विशींचो थाराव ग्रामसभेन संमत केला. वाठारांत कोयराचे जे ब्लॅक स्पॉट आसा थंय चड क्लियरिटी आशिल्ले कॅमेरा बसयतले अशी माहिती पंच हरीश नायक हाणें दिली. ICC क्रिकेट वर्ल्ड कपाक सुरवात जाल्या. आदलो चॅम्पियन इंग्लंड आनी न्यूझीलंड हांचे मदीं पयली मॅच जाली. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमाचेर दनपारां 2 ह्या मॅचीक सुरवात जाली. वर्ल्ड कपाच्या इतिहासाचेर नदर मारीत जाल्यार दोनूय पंगडां मदीं चडा ओड पळोवपाक मेळ्ळा. वर्ल्ड कपांत इंग्लंड आनी न्यूझीलंड 10 फावटी एकामेका आड खेळ्ळ्यात. हातूंत दोनूय पंगडांनी दरेकी 5 फावटी जैत मेळयल्या. 2019च्या वर्ल्ड कपांतूय दोनूय पंगड फायनलीन पाविल्ले. तांचे मदीं जाल्ली फायनल मॅचूय सुपर ओव्हरी मेरेन पाविल्ली. अमेरिकेंतल्या Airbnb कंपनीक लागून गोंयच्या पर्यटनाक व्हड उबारी मेळ्ळा. पोरूं Airbnb कंपनी वरवीं गोंयाक भेट दिल्ल्या पर्यटकांक लागून राज्याक 1480 कोटींची येणावळ आयल्या. अमेरिकेंतल्या Airbnb कंपनीचे गोंय हे पसंतीचे पर्यटन थळ. हे कंपनी वरवीं गोंयाक भेट दिवपी पर्यटक सगळ्यांत चड खर्च करतात. प्रवास, हॉटेल तशेंच दुकानांक भेट दिवन हे पर्यटक खरेदी लेगीत मोठ्या प्रमाणांत करतात. ऑक्सफोर्ड अर्थशास्त्राच्या संशोधनांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या. हेर पर्यटन थळां परस Airbnb कडल्यान गोंयाक सगळ्यांत चड येणावळ मेळटा.
सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री। आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए। मजा आ गया। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। वास्को नव्या नुस्त्या मार्केटाचे काम निमण्या टप्प्यार पावला। डिसेंबर ते जानेवारी मेरेन ह्या प्रकल्पाचे काम पुराय करून नुस्तेकारांक तांची बसपाची सुवात मेळटली, अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाणें सांगलें। बेरेस्तारात दाजीन नव्या मार्केटाच्या कामाची पळोवणी केली। ह्या वेळार नुस्तेकारूय हाजीर आशिल्ले। मडगांव नगरपालिकेचे सोपो कंत्राटान घोळ जाला। ह्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर नगरपालिकेन पुलिशेन कागाळ करची अशी मागणी शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावियो कुतिनो हाणें केला। सोपो कंत्राटाची फायल मार्च सावन गायब आसा, हाका लागून पालिकेक येवपी महसुलाचो तपशील मेळना। तशेंच पालिकेक ह्या गाळपणाक लागून 1 कोटी रुपयाचे लुकसाण जाला अशें सावियो कुतिनो हाणें म्हणलां। घाटेश्वर नगर कोल्हे वाठारांत एका घरांतल्या भाड्याच्या कुडीक उजो लागून सुमार 50,000चे लुकसाण जाले। उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घडणूक थळार धांव घेवन ताणें उजो नियंत्रणांत हाडलो। शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळान उक्तायलो।
गोंयांत येवपी सगळे उद्देग पर्यावरण पूरक आसतले. रेड उद्देग जे प्रदूषण करतात तांकां राज्यान परवानगी मेळना. फकत ग्रीन उद्देग जे सैमाक राखतात तांकांच फकत सरकार परवानगी दिता. येता त्या कांय दिसां भितर ग्रीन उद्देग हाडपा खातीर नवो आराखडो आनी नवीन नेमांची अंमलबजावणी करतले अशें गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें. हे सगळें करतना उद्देजकांक विश्वासान घेतले आनी फुडें वयतले अशें ताचें म्हणणें. आपूण महापौर आसतना पणजी महापालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेची बुन्याद घालपाची असली, मात तेन्ना बाबुशान तें काम आडायलें म्हूण आदलो महापौर सुरेंद्र फुतार्दोचो आरोप. ते भायर बुन्याद घालपाची कार्यावळ एकदां जाल्ली आसतना परतून ती कार्यावळ कित्याक केल्या म्हूण फुतार्दोचो प्रश्न. आपूण महापौर आसतना 65 कोटी रुपया खर्च करून पणजी महापालिकांचे नव्या इमारतीचे बांदकाम करपाचें धरिल्लें. ह्या कामाक आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो तेंको आशिल्लो, मात तेन्ना बाबुशान हें काम आडावन दवरिल्लें आनी आतां आपलो चलो महापौर जाला म्हूण बाबुशान हें काम हातान घेतलां आनी तेंय बीन 10 कोटी वाडोवन म्हळ्यार 75 कोटींक म्हूण फुतार्दोचो आरोप. फुतार्दोन पर्रीकार आनी बाबूश मोन्सेरात हे दोगांचें राजकारण पळयलां. CCPच्या नव्या बुन्यादी फातरा वेल्यान मोन्सेरात आनी फुतार्दो हांचे मदीं राजकारण बरेंच तापलां, इतलें मात खरें. गोंयाक ह्या सप्टेंबर म्हयन्यात 497 कोटी रुपया इतकी येणावळ GSTंतल्यान मेळ्ळ्या अशी माहिती GST कावन्सिलाचे वांगडी मंत्री मॉविन गुदिनोन दिल्या. सप्टेंबर 2022 वर्सा गोंयाक 429 कोटी रुपया इतकी येणावळ GSTंतल्यान मेळिल्ली. हाका लागून GST हो अर्थकरणाक घटमूट करपी भारत सरकारान घेतिल्लो म्हत्वाचो निर्णय थारला अशें मंत्री मॉविन गुदिनोन म्हणलां. काँग्रेसीचे एल्वीस गोमसान फोंड्यां घेतिल्ली पत्रकार परिशद मोगोच्या सुदीन ढवळीकाराक कोत्र केल्या. भाजपाचेर टिका करचे परस काँग्रेसीन ते सत्तेंत आसतना तांणी कितें केलें तें पळोवचें म्हूण मोगोचो सुदीन ढवळीकार उलयलो. सुदीन सद्याक भाजपाचो युती धर्म पाळटना दिसता. सुदीनाक युती धर्म सांगपाची गरज ना. जशें वारें येता तशें सूप धरपाक सुदीन माहीर. सद्याक सुदीन भाजपा वटेन, फाल्यां जर काँग्रेसीक सुदीन आयले जाल्यार तो काँग्रेसी वाटेन. होच सुदीनाचो युती धर्म अशें म्हणूं येता. विजन गोवा आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पनेचेर आधारीत प्रदर्शन पणजे माळा वाठारांतल्या कन्व्हेन्शन सेंटर हांगा आयोजीत केल्लें. ह्या प्रदर्शनात म्हायती आशिल्ल्यो गोश्टी पळोवपाक मेळटल्यो. देखून सगळ्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या प्रदर्शनाचो लाभ घेवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां.
लिट फेस्ट आमकां सदांच भास आनी साहित्याच्या विविधतायेची परब मनोवपाची संद दिता. कारण वेगवेगळ्या प्रदेशांतले लेखक संमेलनांत वांटो घेतात आनी आपली कृती आनी कल्पना वाडटात. अखिल भारतीय कोंकणी परिशद जी कुमटाचे पुरस्कृते माधव मंजुनाथ शानबाग हाणें 1939 वर्सा स्थापन केल्ली. तिणें आतां मेरेन हेर कार्यावळी वांगडा 24 अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिशदो घडोवन हाडल्यात. 25वा कोंकणी साहित्य परिशद मंगळुरान संवसारीक कोंकणी केंद्र शक्तीनगरांत जातली. सुमार 800 प्रतिनिधी वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान हाजीर रावपाची अपेक्षा आसा. विद्यार्थ्यांक प्रतिनिधी शुल्काचेर खाशेली सवलत दिल्या आनी भायल्यान येवपी सगळ्या प्रतिनिधीं खातीर रावपाची वेवस्था केल्या. घाटेश्वर नगर खोर्ली म्हापशेचे एके भाड्याचे कुडीक उजो लागून सुमार 50,000चे लुकसाण जाले. तळवांचे मजतीन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उज्याचेर नियंत्रण मेळयलें. ताका लागून व्हड घडणूक जावपा पासून वाटावली. ही घटना बेरेस्तारा सकाळी 11:15 सुमाराक घडली. अनिल केरकार हांच्या घरांतले भाड्याचे कुडीन सार्थक पाटील हांचे कुटुंब भाड्याक रावता. सकाळी ते ही कूड बंद करून कामाक गेल्ले. ताचे फाटल्यान ही घडणूक घडली. ही केरकार कुटुंब आनी शेजाऱ्यांक कळ्ळें. हे घडणुके उपरांत एक कामगार काम करतालो. ताणें कोयतो घेवन दाराचें कुलूप तोडले. उपरांत थळाव्यांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. मजगतीं म्हापशे उजो पालोवपी दळाचे जवान दाखल जाले. ताणें उदक मारून उजो पालयलो. हालीं तेंपार गोंयांत न्हंयत कुडी मेळपाचें प्रमाण वाडत आसा. अशीच एक कूड बेरेस्तारा तांबडी वाडो पर्ये वाठारांतल्या न्हंयत कर्नाटकाचे शिवाप्पा दाणी ह्या मनशाची कूड उफेल्ल्या अवस्थेंत सांपडली. फाटल्या 4 दिसांच्यान तो गायब आशिल्लो. हे विशींची कागाळ ताच्या घरच्यांनी वाळपय पुलिशेन दिल्ली. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास वाळपय पुलीस करतात. पेडणे तालुक्यात वट्ट सुमार 1.5 कोटी चौखण मीटर जमनीचे झोन बदल करून 3,000 कोटी रुपया जोडपाक पेटला म्हूण काँग्रेसीचो गंभीर आरोप. पेडणे ही फकत सुरवात. ल्हव पुराय गोंय विकपाचो सरकाराचो प्लान आसा. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे रियल इस्टेट मंत्री जाला म्हूण काँग्रेसीच्या अमित पाटकारान खर टिका केल्या. शेतकी धोरण येवपी जानेवारी म्हयन्या मेरेन तयार जावपाची शक्यताय आसा. ह्यान पयलीं हें धोरण निश्चित करपा खातीर लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. तशेंच आनीकूय ह्या धोरणांत बदल करपा खातीर तालुका पातळीचेर बसका घेतले अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक नेविल आल्फान्सो हांणी दिल्या.
मडगाव बोड्डे वाठारांतल्या रस्त्याचेर पुराय फोंडकुलां पडला. ह्या फोंडकुलांक लागून अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागला, तशेंच गाडी चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. जाल्यार कागाळ करून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते आपलें काम पुराय करिनात. ताका लागून नगरसेवक कामील बरेटो हाणें रस्त्याक आशिल्लीं फोंडकुलां पुरोवपाचें काम हातीन घेतलां आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. काणकोणा शिक्षकान विद्यार्थ्यांक बेदम मारहाण करपाची घडणूक घडल्या. ह्या मारहाणीन जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचेर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. मारहाण केल्ल्या शिक्षकाचेर कारवाय करची म्हूण पालकांची मागणी. काणकोणा बलराम शिक्षण संस्थेच्या एका भुरग्याक शिक्षकान बेदम मारहाण करपाची घडणूक घडल्या. भुरग्याचेर सद्याक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. भुरग्याक बेदम मारहाण करपी शिक्षकाचेर कारवाय करची म्हूण पालकांची मागणी. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. दिसभरांच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो.
भाजपाचो एक मंत्री भांगरात तस्करीन काँग्रेसीचो खळबळजनक आरोप महसूल गुप्तचार खात्याक दिल्यात पुरावे काँग्रेसीचो पत्रकार परिशदेन दावो महापालिकेच्या नव्या बुनियादी फातरावेल्यान राजकारण तापले आपले महापौर पदाच्या काळान बाबूश मोन्सेरातान हेच काम मुद्दाम आडयल्ले आदलो महापौर नगरसेवक सुरेंद्र फुतार्दोचो आरोप जीएसटींतल्यान सप्टेंबर म्हयन्यात 497 कोटींची येणावळ मंत्री मोविन गुदिनोन दिली माहिती गोंयान हाडटलो पर्यावरण पूरक उद्देग सांगता उद्देगीक उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड ढवळेचे बेकायदेशीर बंगार अड्ड्यांचेर बुलडोजर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण पंचायतीची कारवाय काँग्रेसीन भाजपाचेर टिका करचे परस स्वता कडेन पळोवचे सत्तेंत आशिल्ले तेन्ना काँग्रेसीन कितें केलें काय म्हूण मोगोच्या सुदीन ढवळीकाराचो प्रश्न आता खबरो विस्तारांत सेक्स स्कॅन्डला उपरांत भाजपाचो मंत्री गोंयान भांगराच्या तस्करीन सामील आसा असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीन केला गोंयान फाटलीं कांय वर्सां भांगराच्या बिस्किटांनी तस्करी चालू आसा भाजपाचो एक मंत्री आनी ताचे सोयरी ह्या प्रकरणांत शामील आसा असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केला काँग्रेसीन पुराव्या सयत मंत्र्या आड महसूल गुप्तचर खात्यान कागाळ नोंद केल्या मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून मंत्र्याचेर चाबूक मारपाची गरज आसा इन्वेस्टिगेट करताले ऑलमोस्ट अबाउट 5-6 महिने पयली रिगार्डिंग सम करप्शन आणि रिलेटेड टू सम अदर फील्ड आणि करता करता सडनली वी स्टंबल्ड चुकून आमकां एक ट्रेल मेवली वेर इन मिनिस्टराचो पर्सनल स्टाफ including immediate relatives frequently foreign country travel करताले स्पेशली दुबय आणि थंयसान येताना ते गोल्ड बिस्किट्स हाडटाले जशें आता प्रेसिडेंटान सांगला आमच्या प्रधानमंत्रीन सांगले काला धन वापस लाएगा काला धन आ रहा है वापस but in a very clandestine manner and there is a parallel economy जी चालू आसा इंडिया पैकी आम्ही जेन्ना म्हणटा इंडियन रुपी इज फॉलिंग vis-a-vis द डॉलर ह्या कारणाक लागून कित्याक पॅरलल इकॉनॉमी चालू आसा ब्लॅक मनी चालू आसा अशें ते भांगार हाडटात भितर आणि एक खुल्ली आम ते करताले आम साधारण तुका आणि म्हाका एक वस्त हाडपाक आमी डिक्लेअर करची पडटा एअरपोर्टार नाजाल्यार आमच्या फाटल्यान लागता एक वस्त भायर हाडपाक इट इज इम्पॉसिबल सो हो मिनिस्टराचो स्टाफ ह्यो गोल्ड बिस्किट्स कशे भायर हाडटाले आपूण महापौर